मंगळारा आरडीएक्स गोवान चॅनलाक 6 वर्सां पुराय जाली। त्या निमतान आरडीएक्स गोवान आदर्श गोंयकार पुरस्कार भेटयले। ह्या वर्सा उत्कृश्ट सामाजीक पुरस्कार गोमंत विद्यानिकेतन संस्थेक फावो जाला। उत्कृश्ट एनजीओ म्हण सांगात ह्या संस्थेक पुरस्कार फावो जालो। उत्कृश्ट खेळगडो म्हण ब्रुनो कुतिन्हो हांकां पुरस्कार फावो जालो, जाल्यार आदर्श महिला म्हण डॉक्टर रुपा च्यारीक पुरस्कार भेटयलो। ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबो, मंत्री रोहन खंवटे, मंत्री जयेश साळगांवकर, उद्योगपती सुवर्णा आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आदर्श गोंयकार पुरस्कार भेटयल्या उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोक म्हळ्यार आतां कशें सांगूं, भेड बकरियां म्हणटा पळय हिंदीन, म्हळ्यार जानवरां अश्यो बोकड्यो अश्यो, आनी टीव्ही हें जें माध्यम आसा हें माध्यम म्हटल्यार एक धनगर, आनी तो पुराय समाजान हे जे लोक पातळ्यात तांचेर कंट्रोल करता ही मिडिया। आतां आज आमची 6वो वर्धापन दीस आमचो, आनी जशें म्हटलें हांवें की आमची फॅमिली जी आसा आरडीएक्साची ती पुराय गोंयभर पातळ्या, गोंया भायरूय पातळ्या। केन्ना केन्ना दिसता कितें की फॅमिली कशी आसची। हांव जर म्हणीत की आरडीएक्स गोवा ही एक फॅमिली, आनी फॅमिली कशी आसची अशें हांव म्हणीत जाल्यार कितें जाता की फॅमिलींतलो प्रत्येक मनीस वो खोशी आसूंक जाय। ही शूड बी अ हॅपी पर्सन इन द फॅमिली। तशेंच मेंबर्स शूड बी लॉयल टू वन अनदर, आनी पुराय फॅमिलींतले जे मेंबर आसता ते एकामेकाक विश्वासू आसूंक जाय, विश्वासू रावूंक जाय। अशी जर फॅमिली आसत जाल्यार ती फॅमिली खूब फुडें वचूंक शकता आनी खूब कितें करूंक शकता। अशेंय म्हटलां की ज्या जाग्यार मोग आसता तो मोग एका फॅमिलींतलो मोग सगळ्यांक एकठांय दवरता, तांकां युनायट करता। आनी आमी सुद्दां लागीं लागीं होच विचार फुडें घेवन आमी फुडें सरले, आनी आमी ठरयलें की आरडीएक्सची ही जी फॅमिली आसा ती आमच्या पुराय गोंयभर आनी गोंया भायर जे आमचे प्रेक्षक वर्ग आसा, आमचे पळोवपी जे पातळ्या, त्या सगळ्या कडेन आमी एकचाराचें नातें दवरतले, मोगाचें मायेचें नातें दवरतले, आनी आरडीएक्स गोवा फुडें व्हरतले। तू बेवजह फिर रुकी रुकी, हम तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो